आयच्या टिकटॉक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. आयचो आमचो विशय हा आम आदमी पार्टी भितर जे राजकारण चल्लां तेजेर. आनी आमचे कडेन असे मनीस आहा जे गोंयान आम आदमी जेन्ना सावन आसा तेंचे फावंडर मेंबर म्हटल्यार जाता. आनी त्या मनशा कडेन आतां पार्टीची धुरा सेंट्रल लिडरशिपीन दिल्या. आनी आतां जी सिच्युएशन आपाचेर आहा ती सगळ्या सिच्युएशनान तेंचे कडेन म्हणजे सगळ्यां तेंचे ओल्डेस्ट मेंबर आहा तेंचे कडेन दिल्या. ते वाल्मिकी नायक वेलकम तुमकां शोचेर. आनी चार्ज घेतलो तुमी. तुमकां तुमच्या व्ह्युअर्स आणि सगळ्या गोंयकारांक म्हजो नमस्कार. चार्ज घेतलो. ओके, तुम्ही ज्या सिच्युएशनान पार्टीची प्रेसिडेंट पोस्ट तुमचे कडेन येयला ती जबाबदारी तुमचे कडेन सिच्युएशना कडेन कशें पळयता तुमी? ना पळय कितें आसा, झेडपीचें इलेक्शन जालें. ओके, तातूंत आय वील बी द फर्स्ट टू एडमीट दॅट द रिजल्ट्स वर नॉट अप टू आवर एक्सपेक्टेशन्स. पयलींचे झेडपी इलेक्शन जाल्ले ताच्या पेक्षा बरें रिजल्ट आयले, पूण नॉट एज मच एज वी एज कॅम्पेन. तुमी सुद्दां पळयलां आसतलें आमची कॅम्पेन सामकी इतली सामकी सगळेच लोक तोखणाय करताले की इतली बरी कॅम्पेन केली. सो ताजो तितलो रिजल्ट येवंक ना. सो डेफिनेटली वी वर एनालायझींग वॉट वी डीड रॉंग, वेर वी कॅन इम्प्रूव. हें सगळें आमी एनालायज करतना सो मातसो टायम लागलो. आनी मदीं थोड्यो घडामोडी घडल्यो. इट इज व्हेरी सॅड वॉट एवर हॅज हॅपन्ड. म्हणजे तें जावंक जायना एक्चुली. कितें आसा पळय, आतां हांव सुद्दां 13 वर्सां ह्या पार्टीन आसा फ्रॉम डे वन. ओके, सो तातूंत अप्स एंड डावन्स आसतात. 100% अप्स एंड डावन आसता. सो कितें आसा, इफ यू बिलीव इन द पार्टी, तो पार्टी सोडूंक जायना. आतां 13 वर्सान अशें आसूंकच शकना की हांव केन्ना दुखावंक ना किंवा पार्टीचें डिसिजन म्हाका मान्य जावंक ना. पूण आय स्टेड विदीन द पार्टी एंड आय फॉट विदीन द पार्टी. आनी पार्टी इज व्हेरी ओपन टू ऑल चेंजीस एंड ऑल इम्प्रुवमेंट्स. कित्याक लास्टाक पार्टेक कितें जाय आसा, वी आर नॉट आफ्टर पावर. आमी एक पॉलिटिकल पार्टी अशी न्ही जी वी फॉर्म द पार्टी टू कम टू पावर. आमी एक आंदोलनांच्यान आयिल्ली पार्टी. वी आर बॉर्न आउट ऑफ एन एंटी करप्शन मुवमेंट. सो आवर सोल एजेंडा इज टू रिमूव करप्शन अँड गिव प्रॉपर गव्हर्नन्स टू पीपल. लोकांचे जे मुद्दे आसा ते सरकाराची नांवां चेंज जाता पूण ते इश्यूज सॉल्वच जायना. सो वी वॉन्ट टू गिव एन ऑल्टरनेटीव. आनी ते आमी दिल्लीन पंजाबान करून दाखयला. अँड वी आर डिटेंडेड टू डू इट इन गोवा ऑल्सो. पण आतांची जी पार्टीची सिच्युएशन आहा आनी जे डिमांड्स येता एलायन्स बी सगळे, ह्या सिच्युएशन तुमी आतां वेगळें कितें करूंक शकता ह्या पार्टीन? तुमी वेगळें कितें करपाक पळयता? पळय, एलायन्साचो जो विशय आसा न्ही, म्हाका तुमी 2-3 मिनटां तरी दियात, बिकॉज इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स इशू. पयलीं म्हळ्यार जशें सांगलें, आम आदमी पार्टी ही एक आंदोलनांच्यान आयिल्ली पार्टी. आवर गोल वॉज नॉट पावर, बट इट वॉज टू रिमूव करप्शन अँड गिव गूड गव्हर्नन्स. सो आमची टेम्पलेट जी आसा, तुमी खंयी पळयात देशभर, विधानसभेच्या खंयच्याच इलेक्शनान आमी अलायन्स करूंक ना, वेदर इट इज दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात. वॉट वी हॅव डन इज, बिकॉज वी आर अ रिएक्शन to the dirty politics, the corrupt politics of BJP and Congress, we have given a complete alternative to BJP and Congress. सगळ्या राज्यांनी आमी सगळ्या सिटांनी बरे कॅन्डिडेट्स दिले. एक CM फेस दिलो, एक मॅनिफेस्टो दिलो विच इन द फॉर्म ऑफ केजरीवाल गॅरंटीज. सो लोकांक एक दाखोवपाक की बाबा, इफ यू डोंट वॉन्ट BJP और काँग्रेस, दीस इज वॉट वी आर ऑफरिंग. तुमी झाडूचो बटन दामलो जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां तुमकां कितें मेळटलो, तुमचो फेस कोण आसतलो, दॅट कंप्लीट पॅकेज वी वर ऑफरिंग. नाव इट वर्कड अमेझिंगली इन डेली. 2013, 2015, 2020 येदा मोठ्या संख्येन आमचो सरकार घडलो. पंजाबाक पयलेदा 2017 सक्सेस जालो ना, 2022 जालो. देर ऑल्सो 92 आउट ऑफ 117 सीट्स, अमेझींग मेजॉरिटी. गोंयान वी ऑफर्ड इट इन 2017, 2022. दोनूय वेळा सक्सेस जालो ना. आतां 2027चे 2 सीट आयले, पूण वी कूड नॉट रिप्लेस BJP अँड काँग्रेस. वी कूड नॉट गिव एन ऑल्टरनेटीव टू द डर्टी पॉलिटिक्स. सो आतां 2027 करूंक जाय का नाका हो एक्चुअली प्रश्न आमकांय पडला, बिकॉज इट हॅज नॉट वर्कड इन द लास्ट 2 times. आनी सिन्स आवर प्रायमरी ऑब्जेक्टीव टुडे इज वी हॅव टू डिफीट द BJP एट ऑल कॉस्ट्स. सो त्या खातीर people are asking whether you are going to be in an alliance or not, right? So हाजेर हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की एज अ प्रिंसिपल जशें सांगलें, because we have this template all over Vidhansabha elections, we are not against alliance as a principle, पूण that alliance should be based on principles. For example, आतां तुमी पळयता आसतले 2024चे लोकसभा इलेक्शन इंडिया अलायन्स जालें. तें कोणें घडयलें तुमकां खबर आसा? Not a lot of people know this.
2023चे मुद्दाम तुम्ही न्यूज काढत दाखयता. यू विल सी इन मे अँड जून you will see news like Arvind Kejriwal visits Tamil Nadu, meets CM MK Stalin. Arvind Kejriwal visits Kerala, meets CM Pinarayi Vijayan. Arvind Kejriwal visits Maharashtra, meets Uddhav Thackeray. Arvind Kejriwal goes to West Bengal, meets Mamta Banerjee. हे कित्याक केलें ताणें? एक राज्यसभान एक सामको डेंजरस बील येवपाचो आशिल्लो. सो ही वेंट टू ऑल द ऑपोजिशन लिडर्स ऑल ओवर इंडिया आनी तांकां एकठांय केलें. And from that unity that he created, India Alliance naturally emerged. 2024 जे India Alliance आशिल्ले, that was formed due to the efforts of Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. So कोणेच अशें चिंतचें न्ही की Aam Aadmi Party हय एक्झॅक्टली. इनफॅक्ट वी आर जशें आमी भारतीय जनता पार्टीक नॅशनल लेवलाचेर हरोवपाक इंडिया अलायन्स केलें and we led those efforts. Goa also we are ready if the objective is to defeat BJP and provide corruption-free governance. We will not only be part of an alliance, we will lead the efforts to make this alliance a success. आणि हांव कित्याक म्हणटा हें? Success for us is not just defeating BJP. Defeat करतकच कितें करतले आमी? कित्याक आज BJP लँड स्कॅम करता, आज BJP करप्शन करता, आज TCP अमेंडमेंट्स करून जागे विकतात. हें पयलीं जावंक नाशिल्लें? BJPच्याच राज्यान जालां. SEZ स्कॅम जाले. ब्लेमिंग काँग्रेस ऑल्सो. ना वॉट एवर इट इज. SEZ स्कॅम जालो, मायनिंग स्कॅम जालो. सो वेन वी से वी आर गोइंग टू डिफीट BJP, वॉट आर वी गोइंग टू ऑफर इन रिटर्न? म्हळ्यार आमी 17-2 काडून परत 16 बी हाडपाचें. सो दीज आर ऑल क्वेश्चन्स इन पिपल्स मायंड. सो वी आर सेयींग दॅट वी आर रेडी फॉर एन अलायन्स, बट इट हॅज टू बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स and it is not just a short term alliance to defeat the BJP आणि तांकां भायर काडून आतां आमी लुटपाचें. तशें न्ही. वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एन अलायन्स. आणि डिफिटींग द BJP means you have to get elected and you have to stay with the alliance. BJP परत उडकी मारूंक जायना. Correct? That is also a problem with some of the alliance partners. So that is the reason we have been hesitant. पूण now I think what is happening is आतां एक वर्स उरलां, लोकांची अशी इच्छा आसा. So I think we are thinking on those lines, and what we have offered as a solution is that पयलींच आमी अलायन्स म्हणटकच सीट शेअरिंग, कोणाक खंयचो सीट मेळटलो. लेट अस नॉट इवन गेट टू दॅट पॉयंट. बिफोर अलायन्स लेट्स डू एन अलायनमेंट. कळ्ळें तुमकां? वी हॅव टू हॅव सम टीम बिल्डींग. ही टीम विथ अदर पार्टीज म्हणटा तुमी काय? विथ अदर पार्टीज एब्सोल्युटली. वी हॅव टू लायक जशें सांगलें, हें BJPक हरयतकच फुडलीं 5 वर्सां सरकार कितें करतलो, दॅट एजेंडा हॅज टू बी डिस्कस्ड न्ही. सो आवर सजेशन इज दॅट instead of just fighting over seat sharing, let us show Goa and Goans that we are fighting for their issues and not just for our share of power. So our proposal to all opposition parties today is that let us meet not for seat sharing, but let us decide the common minimum program first. आता आम आदमी पार्टी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा, काँग्रेस पार्टी आसा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा. एवरीबडी हॅज देअर ओन अजेंडा. आपाचे तुमी जाणा केजरीवाल गॅरंटीज आसा, RGचो तुमी स्टँड जाणा, काँग्रेसीचो गोवा फॉरवर्डाचे तांचे एजेंडा आसा. सो सम प्लेसीस वी वील एग्री, सम प्लेसीस वी वील डिसएग्री. सो लेट अस हॅव दोज कॉन्वर्सेशन्स फर्स्ट, फायनलायज अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दॅट वी एग्री ऑन. लोकां पर्यंत पावोवया. लेट देम कन्फर्म दॅट येस, this is the alliance that we want to defeat the BJP, and these are the issues where we want you guys to run for 5 years. सीट शेअरिंगा खातीर अलायन्स न्हू, गोंयचे विशय घेवन आनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करून अलायन्स करप, हो तुमचो मेनली. म्हाका दिसता दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट वेन यू टॉक अबाउट. नॉर्मली जायना, जायत ना. सगळे सीट शेअरिंगाक जाता. आनी मागीर कितें आसा, यू डोंट वॉन्ट दीस गव्हर्मेंट टू हॅव अ खिचडी सरकार, एकामेकाचे पांय ओडून सकयल पडपाचे. यू वॉन्ट अ स्टेबल गव्हर्मेंट फॉर 5 years. आज गोंया फुडें इतले इश्यूज आसा. एक सामान्य गोंयकाराक घर चलोवपाक त्रास जाता. आमच्या तरणाट्यांक कांयच नोकऱ्यो ना. कितलेशेच बर्च सारके इन्सिडंट्स जाता. जागे आमचे चोरिल्ले वता. पर्यावरण नश्ट जाता. सो हे सगळे इश्यूज कोण सॉल्व करतलो आनी कसो सॉल्व करतलो? सो आवर होल स्टँड इज वॉट इज द इंटेंशन वी आर ऑल कमिंग इन टू दीस अलायन्स, तें पयलीं डिसायड करुया. अँड वन्स वी आर अ टीम, वन्स वी गीव द पीपल कॉन्फिडन्स दॅट येस बाबा, कित्याक गणीत करपाक सामकें इजी आसा. तूं म्हणूंक शकता की 5,000 वोट भारतीय जनताक पडले, भारतीय जनता पार्टीक पडले, आपाक 2,000 पडले, काँग्रेसीक 2,000 पडले, RGPक 2,000 पडले. तुमी जर एकठांय जाल्ले ते 6,000 जातले आशिल्ले आनी तुमी BJPक हरयतले आशिल्ले. पूण अलायन्स इतलें सोंपें न्ही. सो देर हॅज टू बी अ मिटींग ऑफ द मायंड्स, देर हॅज टू बी एन अलायनमेंट ऑफ पर्पज. सो आय एम सेयींग दॅट लेट अस
we are definitely not only open to an alliance, we will lead the efforts to make this alliance a success, not just to defeat the BJP, पूण प्रोवायड अ रियल चेंज इन गव्हर्नन्स. सामान्य गोंयकाराक कितें तरी बदल फील जावंक जाय न्ही. फक्त सरकाराचें नांव फ्रॉम BJP टू अलायन्स सरकार घडलें जाल्यार कांय फायदो जावचो ना. आनी इफ वी आर नॉट जेलिंग एज अ टीम, हे अलायन्स सरकार कितलीं वर्सां उरूंक शकता ताजेरूय डावट आसा. बिकॉज यू नो हाव BJP इज व्हेरी गुड एट इंजिनियरींग डिफेक्शन्स अँड स्प्लिटींग द टीम्स. सो टीम बिल्डिंग इज व्हेरी नेसेसरी बिफोर वी इवन गेट टू द पॉयंट of seat sharing, and I believe that team building can happen when we discuss on the issues and on the agenda through a common minimum program. जेन्ना फाटले फावट अरविंद केजरीवाल गोंयांत येयले आनी तेणी म्हटलें अलायन्स नाका म्हणून, तेन्ना तुमचे एक 2-3 जाण मेन कोर टिमींतले मनीस सोडून गेले, कलंगूटकार बी. तेन्ना म्हणजे तेन्ना अशें एक विचार येवना मनान की बाबा आमचे लोकल लिडरांक कितें जाय, अशें काय चर्चा बी जाली ना तेजेर की बाबा. कारण हांव कित्याक म्हणटा, जेन्ना ZP इलेक्शन जालें, ZP इलेक्शनाक एक टेस्टिंग टायम आसलो की हे वर्कआवट जाता काय पळोवपाक, ते एक मिस जालो म्हणून. No, not at all actually. Testing time जालो आनी तो टेस्ट फेलूय जालो. इफ यू सी गोवा फॉरवर्ड नासले वांगडा. ना आरजी नाशिल्ले. आनी तुमी विजय बाब सरदेसायचो स्टेटमेंट पळयल्यार आफ्टर इलेक्शन तो म्हणटा 2च सिटाचेर फ्रेंडली फायट नाशिल्ली, 9 सिटाचेर फ्रेंडली फायट जाली. सो देर वॉज नो अलायन्स बिटवीन गोवा फॉरवर्ड एंड काँग्रेस ऑल्सो. सो दॅट टेस्ट इज अ कंप्लीट फेलियर. एज फार एज क्वेश्चन ऑफ पीपल लिव्हिंग, म्हाकाच दूख जाता. कित्याक जशें सांगलें, आतां हांव 13 वर्सां ह्या पार्टीन काम करता. अशें कितलेशेच वेळा जाला की देर हॅव बीन डिसएग्रीमेंट्स, बट सोल्युशन इज नॉट टू लीव द पार्टी. आज आम आदमी पार्टी म्हाका दिसता आज गोंया खातीर आनी देशा खातीर असो एक पर्याय आसा. वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, वी नीड टू मेक इट स्ट्रॉंगर. आज BJP आनी काँग्रेसीचें राजकारण आमकां परवडपाचें आसा. इट इज नॉट जस्ट हॅविंग काँग्रेस सरकार इज नॉट an alternative to BJP, because tomorrow they will do the exact same things like they have done before BJP came to power. आज BJP गोंयान कित्याक आयली? 2012 BJP बहुमत कित्याक मेळ्ळो? We know why it happened, because people were angry with the Congress सरकार तेन्ना. ZP इलेक्शना उपरांत सिटींग प्रेसिडेंट जे आसले अमित पले, तांकां जे देवेले आनी एक वर्किंग प्रेसिडेंट तेंच्यांनी, ते डिसिजन त्या टायमार रायट आसले अशें दिसता तुका? ना, सी कितें आसा, द बक स्टॉप्स एट द प्रेसिडेंट. करेक्ट. खंयच्याय पार्टीचे तुमी पळयात, देर आर इंटरनल सिस्टम्स ऑफ डिसिजन मेकिंग. ओके, ते डिसिजन्स थोडी तुमकां आवडत, थोडी ना आवडत. वेल, दॅट सिस्टम इज देर. दॅट सिस्टम वॉज देर वेन अमित पालेकर वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट, अँड द सिस्टम वॉज देर वेन ही वॉज रिमूव्ड एज प्रेसिडेंट. आतां तुमी पळयलां 2022 इलेक्शनाच्या नंतर गिरीश चोडणकराक काडलो एज काँग्रेस प्रेसिडेंट. तेन्ना कोणें विचारूंक ना बाबा तुमी कितल्या जाणां कडेन डिस्कशन केलें, कित्याक केलें? बिकॉज ही डिडंट लीव द पार्टी. Because he didn't say anything about the party by leaving the party. So he stayed within the party, taka promotion hi mele, and today he is an active member. So he believes in his party. I don't believe in what Congress is doing, but whatever it is. So आमचो स्टँड असो आसा की कितेंय डिसएग्रीमेंट असले न्ही, इफ यू रियली बिलीव इन द पार्टी सोडूंक जायना. इंटरनल प्रोसेसीस आर देर. आमच्या पार्टीन सगळ्यांक चड इंटरनल डेमोक्रेसी. इवन रॉंग डिसिजन जाल्यार कॅन बी करेक्टेड. एब्सोल्युटली न्ही, एब्सोल्युटली. आनी कोणूच म्हणूंक शकना की पार्टी डज एवरीथिंग रायट. आय विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एडमीट दॅट पार्टी हॅज मेड मिस्टेक. अरविंद केजरीवाल जी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एडमीट दॅट पार्टी हॅज डन मिस्टेक. यू हॅव टू लर्न अँड यू हॅव टू इम्प्रूव, बिकॉज इन द एंड यू हॅव टू गिव पीपल होप अँड कॉन्फिडन्स दॅट यू आर द रायट पर्सन टू गिव देम गुड गव्हर्नन्स. फाटल्या विकाचे आमी पळयलें न्हू, अमिताक प्रेसिडेंट पदा वयल्यान देविल्लो, एक नव्यानूच येयल्लो भुरग्याक ताका वर्किंग प्रेसिडेंट केलो, तेजी जबाबदारी दिली. जेन्ना अमित पार्टी सोडून गेलो, तो पोजिशनूय सोडलें, तेणी पार्टी सोडली, श्रीकृष्ण परबूय सोडून गेलो. हेची एक रॉंग मेसेज अशी लोकां मदीं, वोटरां मदीं गेली अशी दिसली तुमकां? ना, कितें आसा, डेंट कसो? नॉट एट ऑल. की श्रीकृष्ण परब वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट. कितें आसा, एज पर प्रोटोकॉल, when the party president post is vacant, then the organization secretary is the default person who's given additional charge. He was not even president, he was given additional charge. So कितें आसा, जशें सांगलें, आमी एक आंदोलनांच्यान आयिल्ली पार्टी. ओके, एंड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डू ऑनेस्ट पॉलिटिक्स. प्रामाणीक राजकारण करपाक खूब त्रास एक्चुअली. सो पूण कितें आसा, ह्या आंदोलनान लोकांनी 4 दीस सुद्दां दिले न्ही. I am grateful to them. I have respect for them. आता 4 दीस सोड, अमित पालेकरान 4 वर्सां दिली. ओके, सो I have lot of respect for him.
हांव ताजे बद्दल कांयच वायट आज उलोवचो ना, केन्नाच उलोवचो ना. आय थँक हिम फॉर द टायम ही गेव फॉर दीस पार्टी एंड फॉर दीस आंदोलन. पण ते डिसिजन्स आहा पळय न्हू ते सोडून वचपाचे तेजे पार्टी भितर कितें त्रास जाता, फटको बसता वा रॉंग मॅसेज वयता अशें दिसना तुमकां काय म्हणटा? म्हणजे हें कितें चल्लां आम आदमी पार्टीन अशें सगळ्याक एक मॅसेज वयता? न्ही, म्हाका आज प्रेजिडेंट केला ती बरी मॅसेज गेली काय ना तुमकां दिसता? तुमकां कितें दिसता? एक डिजर्विंग मनशाक म्हणजे जे डन. सो आमी फाउंडर मेंबर लेट अस नॉट लूक एट द पास्ट, लेट अस लूक पॉझिटिव्हली टुवर्ड्स द फ्युचर. इतलेंच मागता. ओके. आतां पार्टीचे आतां एक वर्साचे इलेक्शन आहा, सो पार्टीचे सगळ्यात इलेक्शनाचे मुडान आहा पार्टी तशें पळोवंक गेले जाल्यार. म्हणजे ते जे असेंब्ली इलेक्शन जनरल 2027 जातलें ते टार्गेट करून काम करता. सो तुमचे कितें प्लॅन्स आहा? तुमचें काम कशें सुरू जातलें आतां? आमचो 2027 वन पॉयंट एजेंडा आसा टू रिमूव द BJP फ्रॉम पॉवर. आज आय थिंक हांव ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर म्हणटा की हय. पार्टी तुमकां अशें जालें हे फाटले 2-3 म्हयने तुमचे खुबशे लिडर सोडून गेले. सो लिडर जे तुमी फुडें कॅन्डिडेट म्हणून ग्रूम करपाक जाय आसले ते सोडून गेले. ते लेवलाचेरूय तुमकां काम करचें नॉट एट ऑल. पळय, 2-3 जाण सोडून गेले आसत. आमकां 20-25 जाण ZP इलेक्शना वेळार जॉयन जाले. दीज आर ऑल गुड फ्रेश फेसीस. सो एंड दे आर ऑल रेडी टू वर्क फॉर द पार्टी. सो 2027 जशें सांगलें, आर वन पॉयंट एजेंडा इज टू डिफीट द BJP अँड प्रोवायड अ गुड governance for the next 5 years, either on our own or with an alliance, like I said, if it works on those principles and if we give a good alternative. So definitely जशें सांगलें, अजून पर्यंत आमी 40 मतदारसंघान लढिल्ले आसा. आमची एट स्मॉल लेवल और लार्ज लेवल संघटना सगळ्या कडेन आसा. सो एज अ प्रेजिडेंट सम थिंग्स दॅट वी डिडंट डू रायट ओवर द लास्ट 4 years, हांव तांचे कडेन वतलो. म्हणजे I will go as president and meet every one of my volunteers, every one of our local leaders, आणि तांकां बरोबर घेवन we will strengthen Aam Aadmi Party in Goa. We will strengthen the hope, the only hope today in Goa of a corruption-free governance, and like I said, to achieve the single goal of defeating BJP in हे 2027. करता आसतना म्हणजे बारीक कार्यकर्त्या कडेन पर्यंत वयता आसतना जे लिडर्स सोडून गेले तुमकां तांकां हाडपाचे प्रयत्न जातले की ते आतां गेले ते गेले? 100% हांव आतांच तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता, इफ यू हॅव नॉट जॉयन्ड सम अदर पार्टी जाल्यार तुमी परत यात पार्टीन. यू आर मोस्ट वेलकम. आनी तुमकां जे इश्यूज आसा ते आमी पार्टीन भितर सॉल्व करया. आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रेजिडेंट की तुमचे सगळे इश्यूज सॉल्व जातले. आनी दॅट इज इफ यू बिलीव इन आम आदमी पार्टी. हें मिनिमम आसूंक जाय. ओके, तुम्ही जर फक्त सत्ते खातीर आसा किंवा टिकेटी खातीर आसा, देन वी मे नॉट बी एबल टू सॅटिस्फाय दोज एम्बिशन्स. इफ यू आर हियर टू रिमूव करप्शन फ्रॉम गोवा एंड फ्रॉम इंडिया, एंड इफ यू आर हियर टू सॉल्व द प्रेसींग इश्यूज ऑफ गोवा, जशे लँड आसा, आमची गोवन आयडेंटिटी आसा, आमचे एम्प्लॉयमेंट इशू आसा, आमचे प्रायस रायज म्हारगायची इशू आसा, हे जर मुद्द्याचेर तुमकां खरेंच गोंयकारांक कितें तरी एक सुटका दिवंक जाय, एक बरें गव्हर्नन्स दिवंक जाय, जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम इन आम आदमी पार्टी. आनी सगळे आमी बरोबर रावन गोंया खातीर काम करूया. पार्टीन एक भुमिका घेतली आम आदमी पार्टीन की वेगळे रावपाचे एलायन्सान, म्हणजे हे फाटले इलेक्शन आतां पर्यंतचे म्हणटा ताका. पण एवरी टायम पळयता तुमचे आमदार जे 2 जाण असेंब्लीना ते युनायटेडली काँग्रेस हे सगळे आयजू आमी पळयले सगळे वांगडा गव्हर्मेंटाक हे फायट करताले, मुद्दे मांडपाक सगळे वांगडा वेलान देवले. सो इजी आहा न्हू फुडें करपाक तशें? डेफिनेटली न्ही, आनी तशेंच आसूंक जाय न्ही. सी कितें आसा, दे आर इलेक्टेड MLAs, they represent their constituents in the assembly. आणि assembly कितें आसा, there is a straight line, ruling and opposition. You cannot choose to be with the opposition or without the opposition. By default you are in the opposition, you are united against the ruling. जे ruling party wrong करता, जी तुजी जबाबदारी आसता to raise those issues. So by default in assembly we are always together. आणि in thought also तुम्ही पळयल्यार all of us are against all the misgovernance of the BJP. जे भारतीय जनता पार्टी सरकार आज करता ताच्या विरोधान सगळे उबे रावचे ना जाल्यार कितें करतले? हाव कॅन यू बी विथ सच अ गव्हर्मेंट दॅट इज क्रिएटिंग इतले लोकांक इतलो त्रास करता तो? आनी गोंयाचें नांव सामकें नॅशनल लेवलूच न्ही, ह्या इन्सिडंटान, बर्चाच्या इन्सिडंटान इंटरनॅशनल लेवलान सामकें आमकां बॅड रेप्युटेशन मेळिल्लें आसा, टुरिजम एफेक्ट जाल्ले आसा. सो डेफिनेटली आमचे सगळे आमदार, म्हणजे आमचे आमदार आनी बाकीचे पार्टीचे ऑपोजिशन आमदार जे आसा, दे आर ऑल टुगेदर अगेन्स्ट BJP. आनी लायक आय सेड, जे आमी आज प्रपोजल दिला ऑपोजिशन पार्टीज, दॅट प्रपोजल इज ऑब्वियसली फ्रॉम
president of Aam Aadmi Party to president of all the other parties, as well as from the MLAs of Aam Aadmi Party to the opposition MLAs of the other parties. ओके, आता तुम्ही म्हटले तुम्ही जे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बी म्हटले हे सगळे करपाक टायम लागतलो, म्हणजे ते असे म्हटले तशे 2 महिन्या पयलीं इलेक्शनाचे करपाक जायना आनी तुम्ही म्हटले तुम्ही लीड घेतले म्हणून. सो केन्नाच्यान स्टार्ट जातले? बेगीन स्टार्ट करूया. असेंब्ली जावनी जशें सांगलें हें प्रपोजल जें आसा न्ही बाकीच्या पार्ट्यांनी हाजेर तांचें कितें रिएक्शन आसा जाल्यार दिवचें, पूण इवन दिलें ना जाल्यार सुद्दां एज प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी आय वील अप्रोच प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल द पार्टीज आनी तांकां फॉर्मली हें सांगतलो की लेट अस मूव अहेड टुगेदर टू प्रोवायड गूड गवर्नन्स. डेफिनेटली डिफिटींग BJP इज प्रायोरिटी नंबर 1, पूण प्रायोरिटी नंबर 2 इज टू गिव अ स्टेबल करप्शन फ्री गव्हर्मेंट टू सॉल्व द इश्यूज फॉर गोन्स. सो आज म्हणजे आताच्यानूच स्टार्ट करपाक जाय म्हणटा तुम्ही? 100% न्ही, कित्याक जशें सांगलें सीट शेरिंगाक पयलींच गेले जाल्यार ताजेर झगडी जातली, डिसएग्रीमेंट जातले, ते मागीर लास्ट मिनीट पर्यंत रिजॉल्व जावचें ना. लेट अस कम टुगेदर एज अ टीम, लेट अस अग्री दॅट दीस इज वॉट वी एग्री, लेट अस फायनलायज दॅट दीस इज वॉट वी एग्री ऑन, आनी हें लोकां पर्यंत दिवया न्ही. लेट अस नॉट अज्यूम की आमकां जाय तेच लोकांक जाय. आमचो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा तो लोकां पर्यंत पयलीं दिवया, तांचे कडल्यान फीडबॅक घेवया, and if they like what we are going to do for them in the next 5 years, then we come to the next step. And toparent I have confidence that this exercise of discussing issues and finalizing the common minimum program हातून टीम बिल्डिंग जातले, आणि जेन्ना तूं अलायन्स सरकार करता टीम बिल्डिंग जावपाची खूब गरज आसा. अदरवायज BJP तुमचे 3 म्हयन्या भितर सरकार उडोवंक शकता. ओके, ह्याच मुद्द्याचेर इंटरव्यू हांवें थँक्यू. थँक्यू लौकीक, तुम्ही म्हाका चान्स दिलो म्हणून म्हजे थॉट्स मांडपाक. थँक्यू.